समस्तांक नमस्कारो. आम्ही आता विश्व कोंकणी समारोह 2024 ह्या कार्यावळीचे पहिला दिसाचे तिसरे सेशन सुरू करूया. ह्या सेशनाचो विचारू साहित्य विश्लेषणाचे महत्वाचे मुद्दे या पैलू. साहित्यिक विश्लेषण म्हळ्यार एक साहित्यिक कृती, काणी या कादंबरी जावो कविता या नाटक जावो फक्त वैर वैर वाचे बदलाक ताच्या भितुरले गूढ अर्थ सूक्ष्मतायेन परिशीलन करचे प्रक्रिया. ह्या सेशनाचे अध्यक्षपण नावादिक लेखक मानेस्त एच.एम. पेर्नाल हांणी चलसून दिवका म्हणून निमगून घेतस. तुम्ही वेदिकेर आपले आसन स्वीकार करका म्हणून निमगून घेतस आणि तुमका विश्व कोंकणी तर्फेन मोगाळो हार्दिक येवकार दिता. हांचे सांजचे परिचय या वळख दिवचे म्हणून जाल्यार श्री एच.एम. पेर्नाल हांच्या साहित्य विमर्शे कृती कोंकणी काव्य रूपा आणि रूपकाम ह्या पुस्तकाक केंद्र साहित्य अकादमी 2025 प्रशस्ती मेळ्ळा. ह्या कृतीक 2021 कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन आणि 2023 गोवा कोंकणी अकादमी हांगा दोकून उत्तम पुस्तक प्रशस्ती लाभली. हनरी मेंडोन्सा वृत्तेन कमर्शियल अकाउंटंट जावन आसा ती. 1980 दशकाच्या सुरवेर युवक म्हळ्याले मासपत्रिकांत व्यंग्य चित्रकार जावन कोंकणी साहित्याक पांय दवरलो. आता ते काणीकार, कवी, विमर्शक, संपादक आणि प्रकाशक जावन आपलीचे छाप दवरन आसात. श्री एच.एम. पेर्नाल हांणी 850 परस चड कवितो, 100 परस चड काणयो आणि 2000 परस चड लेखन बरयल्या. कोंकणी साहित्याक अपार योगदान दीत आयिल्ले व्हड व्यक्तित्व ह्या सेशनाचो अध्यक्षपण स्वीकार केल्ले आमकां खुशीचे विशय. तुमकां परत एक पोटी येवकार दिता. ह्या पॅनल चर्चेंत डॉक्टर हनुमंत सी चोपडेकर, उपडीन, शणै गोंयबाब भासा आणि साहित्याची शाला हांणी संदर्भाचो समाज अर्थग्रहण आणि मौल्यमापन सांगचे विचारांत आपले विचार मंडन करतले. तशींच डॉक्टर रमिता गुराव, हिंदी डिपार्टमेंट, सेंट झेवियर कॉलेजू मापुसा हांणी समीक्षात्मक गुणाग्रहण आणि वाचप्यांची प्रतिक्रिया म्हळ्याले विशयांत उलोवक आसात. तुमी दोगांय सोयरे वेदीर येवन तुमचे आसन स्वीकार करका म्हणून हांव निमगून घेतस. तशीच हांगा आसचे समस्याच्या तर्फेन तुमकां मोगाचो हार्दिक येवकार दिता. आता हांव विश्व कोंकणी केंद्राचो अध्यक्ष CA नंदगोपाल शणे माम हांणी वेदीर आसचे सोयरे सेशनाचो अध्यक्ष श्री एच.एम. पेर्नाल, दुसरे सोयरे डॉक्टर हनुमंत सी चोपडेकर, डॉक्टर रमित गुराव हांकां फूल देवन आदरान येवकार करका म्हणून निमगून घेतस. आता मुखारली चर्चा चलोवन दिवका म्हणून ह्या सेशनाचो अध्यक्ष श्री एच.एम. पेर्नाल हांकां निमगून घेता आणि वेदीक सोंपयता. तशीच वेदीचे मुखार आसल्या सगळ्यांकय हांव मोगान येवकार दिता. ओवर टू श्री एच.एम. पेर्नाल. परतन हे पटी तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय पटयता. आमच्या सेशनांत 2 स्पीकर्स आसात उलोवपी. तांतले एकले पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन करतात डॉक्टर हनुमंत सी चोपडेकर. डॉक्टर रमिता, हांव मेल्विन सर आमी हिंदी ट्रान्सलेशनाच्या टायमार आशिल्ल्यान आमी थॉमस स्टिफन केंद्रांत थंय बसून पुरो स्टुडंटा संगत ट्रान्सलेट करता आसला. ऑल ऑफ सडन विनोद कुमार शुक्लाक ज्ञानपीठ प्रशस्ती आयले आनी हांव मोबायल अशें पळोवन आसलो. आय सेड विनोद कुमार शुक्ला गॉट दट. मॅडम रमिता सेलिब्रेट जोर बॉब घाली तिणें.
ओ हो 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 म्हणून. सो तितली ओडली ती साहित्य प्रेमी आणि हिंदी भाशेन तिका तितली कोलायची जाणवाय आसा. ते देखून ताचे दोन आमकां कोंकणीक तिचे दोन जायते आमकां शिकोवंक मेळटा. सो आमच्या ह्या सत्राचो विशय जावन आसा की एस्पेक्ट्स ऑफ लिटररी एनालिसीस, साहित्य विश्लेशणाचे महत्वाचे मुद्दे. तातूंत एक पेपर आसा संदर्भाचो समज, अर्थग्रहण आणि मूल्यमापन हाचे विशीं डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर उलयतात. दुसरो विशय आसा समीक्षात्मक गुणग्रहण आणि नाट्यांची प्रतिक्रिया, हिच्या विशयांत रमिता गुरव ही उलयतात. सो हांव चड हितून वेळ विबाडिनासतना हांव डॉक्टर रमिता गुरव तुमकां वेदिका पळयता. तुमी तुमचें सदारपण हांगासर दवरचें. नमस्कार. माचेर बशिल्ले ह्या सत्राचे अध्यक्ष भौमानेस्त एच.एम. पेर्नाळबा, ह्या सत्रान प्रपत्र सादर करपी म्हजे वांगडी प्रपत्र वाचक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर बा, हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे मानेस्त आनी सगळीं जी भुरगीं आसा, विद्यार्थी आसात ते, एकंदरीत हांगा बशिल्ले बरोवपी, समीक्षक आनी वाचपी, तुमकां सगळ्यांक, आनी हे अशें तशें वाचपी न्ही, साहित्याचे मोगी वाचपी, तुमकां सगळ्यांक परत एकदां म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. विश्व कोंकणी समारोह 2026च्या अंतर्गत साहित्य विश्लेशण म्हत्व आनी पद्दत ह्या विशयाचेर जावपी ह्या परिसंवादान उलोवपाची म्हाका एक संद दिली म्हण सगळ्यांत पयलीं साहित्य अकादमी आनी आयोजकांक मना काळजांतल्यान हांव दिनवाजता. जशें तुमी आयकलां, म्हज्या उलोवपाचो जो, म्हज्या प्रपत्राचो जो विशय आसा तो आसा समीक्षात्मक गुणग्रहण आनी वाचप्यांची प्रतिक्रिया, म्हणजेच क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड रिडर्स रिस्पॉन्स. सुरू करता. इश्टानो, लेखक आनी वाचक हांकां जोडपी समान सूत्र म्हणल्यार ताची साहित्य कृती. लेखकाचे रचनात्मक यात्रेंत आपल्या विचारांक, भावनांक उतरांनी व्यक्त करतना लेखक एकटो आसता, पूण जेन्ना ताचें लेखन वाचप्यांच्या हातांत येता तेन्ना ते लेगीत लेखकाच्या ह्या सृजनात्मक यात्रेचे सहयात्री जातात. साहित्यकाराची कृती एकदा वाचप्यांच्या हातात पावतकूच मागीर ती तांची जाता. लेखकाचो वैयक्तीक अणभव सामाजीक जाता. वाचक ह्या उतराचो अर्थ संदर्भानुसार वेगवेगळो जावं येता, पूण ह्या विवेचनात ताचो अर्थ जाका अक्षर ज्ञान आसा, बरयला तें वाचपाक येता, जो साहित्य वाचता तो वाचक असो घेतला. मौखिक साहित्यान तो श्रोतो वा आयकुपी जाता. साहित्याच्या क्षेत्रांत जाका आमी वाचक म्हणटात तो फकत लिपी वा भाशेचो जाणकारूच नासता, जाल्यार कलेची सौंदर्य स्थळां वळखुपी, प्रतिभेचो पारखी, कलेचो आस्वादक लेगीत आसता. लेखकान बरयल्लें सगळ्यांत पयलीं वाचता तो स्वता लेखक. जे दुसरे वाचपी आसतात तातूंत मुखेलपणान दोन तरेच्या वाचप्यांचो आस्पाव जाता. पयलो म्हणल्यार समीक्षक आनी दुसरो सर्वसामान्य वाचपी. आस्वादन क्षमते प्रमाण सर्वसाधारण वाचपी बी तरेतरेचे आसूं येतात. समीक्षक आनी ह्या वाचकां कडेन जरी कलात्मक अभिरुची आसली तरी साहित्य कृती कडेन पळोवपाच्या तांच्या दृश्टिकोनान फरक आसता. तो कसो आनी कित्याक आसता हें जाणून घेवपाचो यत्न करचे पयलीं वाचक ह्या संकल्पनेचेर काव्यशास्त्रांत जें चिंतन मेळटा ताचेर थोडक्यान चर्चा करप गरजेचें. लेखक कित्याक बरयता, लेखनाचें प्रयोजन कितें, श्रेश्ठ लेखन कशें आसपाक जाय, ताचे निकश कितें आसचे, काव्याचो आत्मो कोणाक म्हणप, ह्या सारक्या साबार विशया वांगडा कलेचो आदर्श आस्वादक वाचक कसो आसचो हे विशीं भारतीय तशेंच पाश्चात्य काव्यशास्त्रांत बरेंच चिंतन मनन जाल्लें दिसता. भरत मुनीन आपल्या नाट्यशास्त्रांत सहृदयाक म्हत्व दिलां. सहृदय अर्थात जाचें हृदय कवीच्या हृदया भशेन आसा. ताचे खातीर संस्कृत काव्यशास्त्रांत प्रेक्षक, दर्शक, श्रोता, सामाजीक, रसीक, भावक, मर्मज्ञ, भोक्ता ह्या सारक्या कितल्याच उतरांचो उपेग जाला. कवी आनी सहृदय समान भावभुंयेचेर उपस्थित आसतात तेन्नाच सादरीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण जावन रसिका भितर रसनिश्पत्ती जाता.
भरतमुनी प्रेक्षकाकडे निष्क्रिय पळोवपी म्हण न्हय तर भावपूर्ण सुसंस्कृत रसास्वादन करपाक समर्थ आशिल्लो रसीक मनीस म्हण पळयता. नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक ह्या पुस्तकात हिंदीतल्या मालगडे समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हांचे नाटकाच्या प्रेक्षकां बद्दलचे हे कथन साहित्य वाचकाच्या संदर्भात लेगीत महत्वपूर्ण थारता. ते बरयतात, संस्कृत नाटकों और शास्त्रीय संगीत और अभिनय के दृष्टा का कैसा होना चाहिए, इस विषय में नाट्यशास्त्र ने स्पष्ट रूप में कहा है कि उसकी सभी इंद्रिय दुरुस्त होनी चाहिए. ऊहापोह में उसे पटु होना चाहिए, अर्थात जिसे आजकल क्रिटिकल ऑडियंस कहते हैं वैसा होना चाहिए. दोष का जानकार और रागी होना चाहिए. जो व्यक्ति शोक से शोकान्वित न हो सके और आनंदजनक दृश्य देखकर आनंदित न हो सके, अर्थात जो संवेदनशील न हो, उसे नाट्यशास्त्र प्रेक्षक या दर्शक का पद नहीं देना चाहता. इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नाट्यशास्त्र अनेक प्रकार की नाट्य रूढ़ियों का विवेचन करता है और ऐसे इंगित बनाता है जिसके दर्शक रंगमंच पर अभिनय करने वाले व्यक्तियों के आकार, इंगित चेष्टा और भाषा द्वारा बहुत कुछ अनायास ही समझ ले. दुसरीकडे राजशेखरान काव्यमीमांसा ह्या आपल्या ग्रंथान कार्यत्री आणि भावयित्री या दोन तरेच्या प्रतिभेंचो उल्लेख केला. ताच्या मतानुसार प्रतिभा ही फक्त कवीकडेन आसून उपकार ना, जाल्यार ती वाचकांकडे लेगीत आसची पडटा. कार्यत्री प्रतिभेक लागून कवी काव्य निर्मणी करपाक पावता आणि भावयित्री प्रतिभेक लागून वाचक साहित्य कृतीचो रसास्वाद घेवपाक शकता. साहित्य कृतीचे मर्म, सौंदर्य स्थळा, गूढ अर्थ वळखुपाक, कलाकृतीक पुरायपणान समजून घेवपाक, कवी कल्पनेकडेन एकरूप जावपाक भावयित्री प्रतिभा ताची मदत करता. नव्या तरेचे प्रवाह साहित्य क्षेत्रांत येतात तेन्ना ताचो स्वीकार सहजतायेन जायना. अशा परिस्थितींत त्या नव्या साहित्य प्रवाहांचो दृष्टिकोन वाचप्यां मेरेन पावोवपा खातीर फक्त समीक्षकांकूच न्हय तर स्वता सर्जकांक लेगीत आपल्या लेखनाक डिफेंड करीत खुबदां बरोवचें पडटा. इंग्लीश रोमॅन्टिक कवितेचेर जेन्ना टिका जाली तेन्ना ते कवितेचो आस्वाद घेवपा खातीर वाचप्या कडेन कसली नदर आसप गरजेचें हाच्या विशीं विल्यम वर्ड्सवर्थाक लिरिकल बलाड्सच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेन बरोवचें पडिल्लें. शास्त्रीय संदर्भांतल्यान पळोवचे परस रोमॅन्टिक कवींच्या अणभवविश्वाच्या संदर्भांतल्यान तांच्या कविताचें वाचन करप गरजेचें अशें म्हूण ताणें सांगिल्लें. हिंदीच्या छायावादी कवींनी सुद्दां जेन्ना तांच्या कवितेचेर खर टिका जावपाक लागली तेन्ना अशेंच केल्लें. ह्या विवेचनांतल्या नंतर एक गजाल आमच्या निदर्शनाक येता ती म्हणल्यार समीक्षकूच न्हय तर सर्जकाचे लेगीत एक आदर्श वाचक कसो आसचो हाच्या बाबतींत कांय निकश आसतात आनी त्या दृश्टीन वाचकांक कलात्मक अभिरुची संपन्न करपाच्या दिशेन ते प्रयत्नरत असतात. जशें सुरवातीक म्हणलां त्या प्रमाण समीक्षक आनी सर्वसामान्य वाचप्यांचो साहित्य कृती कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन वेगवेगळो आसता. तो कसो तो आतां पळोवया. समीक्षा ह्या उतराचो अर्थ समान तरेन पळोवप असो जाता. एके साहित्य कृतीचो सगळ्या वाटांनी चिकित्सात्मक अभ्यास हांगा जाता. हिंदीत ह्या समीक्षा ह्या उतरा खातीर समीक्षाय शब्द येता आनी आलोचना हो शब्द येता. मराठीत समीक्षा वापरतात जाल्यार इंग्लिशीन क्रिटिसिजम. मिलिंद मालशे आणि अशोक जोशी आपल्या आधुनिक समीक्षा सिद्धांत ह्या मराठी पुस्तकांत बरयतात. व्युत्पत्तीच्याच दृष्टीने क्रिटिसिझमचा संबंध क्रायटेरियनशी, निकषाशी म्हणजेच पर्यायाने मूल्यांशी आहे. क्रिटिसिझम या शब्दाच्या आधुनिक वापरात विश्लेषण आणि मूल्यन हे दोन्ही अर्थ स्थिरावलेले आढळतात. तेव्हा समीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये विश्लेषण, ॲनालिसिस व मूल्यन, इव्हॅल्युएशन, जजमेंट ह्या प्रकारांचा अंतर्भाव होतो. म्हणजेच तांच्या म्हणण्यानुसार समीक्षेन तू विश्लेषणय येता, मागीर ताचें तूं इव्हॅल्युएशन करता आनी मागीर तूं निर्णय दिता, जजमेंट दिता. वाचकांक सांगता ह्या कृतीचे बरे कितें गजाली, कितें वायट गजाली कितें, तुमी ती वाचची ना वाचची किंवा तुमचेर सोडून दिता. ओके. भरत मुनीले नाट्यशास्त्र आणि अरिस्टॉटलाच्या पोएटिक्सा पासून ते आयज मेरेन साहित्याकडेन पळोवपाचे कितलेशेच समीक्षात्मक दृष्टिकोन आमच्या मुखार आयल्यात. आधुनिक काळात जे पाश्चात्य साहित्यिक सिद्धांत
लिटररी थियरीज आयल्यो, तांणी आमकां साहित्य कृतीची समिक्षा वा आस्वाद घेवपाच्यो तरेकवार नदरो दिल्यो. खरें म्हणल्यार, आनी ही गजाल खूब म्हत्वाची, काळाच्या आव्हानानुसार बदलत्या विचारसरणेनुसार साहित्य समिक्षेचे हे निकश आमच्या मुखार आयल्यात. आनी ताका लागून मार्क्सवादी, मनोविश्लेशणवादी, रूपवादी, संरचनावादी, विसंरचनावादी, उत्तर वसाहतवादी, स्त्रीवादी, पर्यावरणवादी, आंबेडकरवादी अशा कितल्याशाच दृश्टिकोनांतल्यान साहित्याची समिक्षा जावपाक लागल्या हें आमकां दिसता. पारंपारीक समिक्षा पद्दती वांगडा समकालीन मुद्द्यांचो, अस्मितामुलक विमर्शांचो, अंतरशाखीय पद्दतींचो प्रभाव आमकां आयच्या समिक्षेर दिसतना पळोवपाक मेळटा. आनी आयज तर आमी डिजिटल युगान आयल्या. आयज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा तर्फे जाल्ली समिक्षा आमकां पळोवपाक मेळपाक लागल्या. हाचें स्वरूप जितलो जनरेटीव AI आनी डेवलप जातलो तसो तसो फुडें कितें जातलें हें आमकां खबर ना. समिक्षात्मक गुणग्रहण ही एक विश्लेशणात्मक बौद्धीक प्रक्रिया आसा, जातूंत समिक्षक वाचनाचो निखळ आनंद घेवपाच्या उद्देशा पलीकडे वचत तटस्थ नदरेंतल्यान साहित्य कृतीची समिक्षा करता. वस्तुनिश्ठपणान साहित्य कृतीच्या आशयाचो आनी अभिव्यक्तीचो चिकित्सक नदरेंतल्यान अभ्यास करीत साहित्यीक मूल्यांच्या वा साहित्यीक सिद्धांतांच्या चौकटींतल्यान तिचें गुणग्रहण करता. संहितेंतल्या अर्थाच्या विविध स्तरांक सबटेक्स्टाक समजत तिच्या प्रत्येक तत्वांचें मूल्यमापन करीत तिच्या गुणांचेर, दोशांचेर आनी उपयुक्ततायेचेर भाश्य करता. पण हें सगळें करतना जशें सकाळीं किरणबाईन म्हटलां त्या प्रमाण ताका फोकस्ड आसचो पडटा, पुर्वाग्रह विरयत आसचो पडटा आनी जें काम करता ताचे कडेन ताका प्रामाणीक आसचो पडटा. पाश्चात्य साहित्य समिक्षेन पयलीं लेखक आनी संहितेक चड म्हत्व आशिल्लें, पूण उत्तर आधुनीक काळांत समिक्षेच्यो नवनवीन पद्दती साहित्य सिद्धांत समोर येवपाक लागले. प्रभू बाबान जशें म्हणिल्लें तशें आजकाल बदल जावपाक लागल्या म्हणून. ते आयच्या काळान की उत्तम साहित्य म्हणजे हें, ही कादंबरी, ही कथा, ही कविता, हे जे आमचे सेट नॅरेटिव्ज आसलेले, एक जाका आमी महान नॅरेटीव अशें एक वक्तव्य येता उत्तर आधुनीक जेन्ना आमी चर्चा करता समिक्षेच्या बाबतींत तेन्ना. सो हें आतां महान अशें कांय उरूंक ना. जी पळय क्लियर कट जी विभाजनां आसलेली साहित्य प्रकारांच्या मदीं ती वचपाक लागता. म्हणजे अशें ना खंयचोच अर्थ हो अंतीम अर्थ ना ही एक गजाल येता. लेखकूच व्हडलो, कृती व्हडली, हे ज्यो संकल्पना आशिल्ल्यो पयलीं सगळे लेखकाक म्हत्व दिताले. मागीर म्हणपालें टेक्स्ट, रूपवादी जी फॉर्मलिस्टीक टायपची पळय जी समिक्षा येता, सो टेक्स्ट हावी जावपाक लागता. मागीर करता करता अशें जावपाक लागलें टेक्स्ट स्वयंभू ना, निदर लेखक स्वयंभू आसा जाल्यार वाचक वो केंद्रस्थानी येवपाक लागता. म्हणजे जाका आमी आस्वादक म्हणटा, जो कसो आसचो न्ही हाच्या बाबतींत हाच्या पयलीं खुबशे समिक्षकांनी, लेखकांनी, बरोवप्यांनी बरयलां. सो आतां जे पळय क्लियर कट जे आमी डिमार्केशन्स केल्ले की ही कथा, ही कादंबरी, हे गद्य, हे पद्य, सो ही जी बाउंड्रीज ज्यो आसा पळय, सीमा ज्यो शिमो ज्यो आसा पळय त्यो डायल्यूट जावपाक लागल्या आजच्या काळात. भाशेचें स्वरूप सुद्दां व्याकरणनिश्ठ ही भाशा हें अशेंच आसूंक जाय, हें अशाच तरेन बरोवपाक जाय. ही जी डेफिनेशनां आसा ती क्रिएटीव रायटिंगान आज पुसट जाल्या, ऑलरेडी जाल्या. हांव अशें म्हणना की जाता म्हणून. बेजिकली 60s 70सांतल्यान साहित्या कडेन पळोवपाचें जे आमचे पारंपारीक दृश्टिकोन आशिल्ले पळय ताच्या मदीं आमकां बदल आयिल्लो दिसपाक लागता. ओके, सो हांगा जशें हांवें म्हटलें तशें लेखक वा संहितेच्या जाग्यार स्पेशली 60s 70s 1960s 70sच्यान ही प्रक्रिया आनी मातशी फास्ट जावपाक लागली. रोलां बार्थ हांणी आपल्या द डेथ ऑफ दी ऑथर ह्या निबंधात ह्या विशयाचेर सखोल अभ्यास करत, विचार करत वाचकाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. आनी हांगा मुद्दम म्हाका उल्लेख करचो पडटा कारण म्हज्या टायटलान रिडर रिस्पॉन्स आसा आनी थंय तो रिडर रिस्पॉन्स म्हणजे सर्वसाधारण वाचकाची प्रतिक्रिया ह्या संदर्भान येता. आनी ताका विडंबना म्हणया, आयरनी म्हणया, कितें म्हणया म्हाका खबर ना, कारण एक लिटररी थियरी आसा जाका आमी रिडर रिस्पॉन्स थियरी म्हणटा. ओके, सो ह्या साहित्य सिद्धांतांतल्यान वाचक हो केंद्रस्थानाचेर येता. ह्या थियरी प्रमाण लेखकान जरी कलाकृती निर्माण केली असली तरी तिका अर्थपूर्ण वाचक करतात, तुमी करतात.
मागीर हातून खुबशे लोकांचे वोल्फगँग आयझर आसा, हेन्स रॉबर्ट याउस आसा, स्टॅनली फिश आसा, अशे कितलेशाच तरेच्या समिक्षकांचे आपापल्या पद्दतीन तांणी ह्या थियरीचो विकास करण्यात योगदान दिलां. ऑफकोर्स हांव थियरी कडेन वचना, हांव फुडें वतां. सर्वसाधारण वाचप्यांच्या मनात साहित्या विशीं, कले विशीं भरपूर मोग आसता. वाचपाक, कलेचो आस्वाद घेवपाक ताका आवडटा म्हूण तो वाचता. कृतीच्या तंत्रीक खाशेलेपणा परस ताच्या काळजाक भिडपी अणभव ती दिता की दिना हे गजालीक तो चड म्हत्व दिता. कीस काडीत बसचे परस कलाकृती वाचना फुडें सोमतो जो ताका अणभव येता तो ताचे दृश्टीन मोलादीक आसता. ताची प्रतिक्रिया विश्लेशणात्मक, बौद्धीक, वस्तुनिश्ठ आसचे परस आस्वादक, भावनीक आनी व्यक्तिनिश्ठ आसता. पूण अशें म्हणटना एक गजाल लक्षात दवरप गरजेची. सर्वसाधारण वाचप्या कडेन साहित्यीक सिद्धांतांचे, समीक्षेच्या साधनांचे आनी मानदंडांचे, अकादमीक विशयांचे गिन्यान आसना अशें सरसकट विधान आमी करूं शकनात. कारण अशे कितलेशेच कलात्मक अभिरुची संपन्न व्यासंगी वाचकूय आसतात जांचो बुद्धिजिवी अकादमीक संवसारा कडेन कांयच संबंध नासता. केन्ना केन्ना वाचकां खातीर लेखका परस ताची कृती व्हड जाता. तातूंतले प्रसंग, पात्रां, भावना, भास हांचे कडेन तो इतलो समरस जाता की ते कृतीचो जरी वास्तवा कडेन संबंध नासलो, ती सर्जकाचे कल्पनेंतल्यान, रचनात्मक प्रतिभेंतल्यान जल्माक आयिल्ली आसली तरी तो त्या लेखनाक सत्य मानून चलता. ती पात्रां, ते प्रसंग ताचे खातीर फॅक्ट आसतात, फिक्शन न्हय. वाचप्याच्या संदर्भात आनी एक मजेची गजाल तुमकां सांगूनशी दिसता. हांवें खुबदां म्हज्या वळखीच्या वाचनाची आवड आशिल्ल्या लोकांक हो प्रस्न विचारला आनी कांय अपवाद सोडल्यार म्हाका चडशी तीच प्रतिक्रिया मेळ्ळ्या. हांगारूय आमकां जाय जाल्यार आमी तो एक्सपेरिमेंट करूं शकता. ती म्हणल्यार जें काव्य, कथा वा कादंबरी सर्वसाधारण वाचकांक सामकी आवडिल्ली आसता, जें लेखन तांच्या सुखी वा उदास भावदशेन तांचे सांगाती आसता, ताचो सर्जक कोण, ते कोणें बरयलां हें जर तांकां विचारलें जाल्यार चड करून तांकां हे विशीं कांय खबर नासता वा पयलीं जाणां आसतात पूण आतां विसरिल्ले आसतात. अशें जावपा फाटल्यान कांय सामाजीक वा सांस्कृतीक कारणां आसात. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण म्हणल्यार तांचे खातीर बाकी सगळ्या गजाली परस ते संहिते कडेन आशिल्लो तांचो भावनीक संबंध चड मोलाचो आसता. साहित्य कृती कडेन पळोवपाच्या समीक्षक आनी वाचप्याच्या दृश्टिकोनान आशिल्ल्या फरकाक लागून केन्ना ती समीक्षकाक आवडटा, सर्वसामान्य वाचप्यांक आवडना. केन्ना समीक्षक तिची भरपूर टिका करतात वा खूबदां तिचेर कांय भाश्यच करिनात, इग्नोर करतात तिका. पूण सामान्य वाचपी मात तिका तकलेर धरता, ती ताच्या मना काळजांत रिगता. समीक्षक आनी सर्वसाधारण वाचपी ह्या दोगांकूय आवडपी, तांची तोखणाय मेळोवपी अश्यो मोजक्योच साहित्यकृती आसतात. दुसरे कडेन लेखक जे बरयता ते सद्दां वाचप्याक भावताच अशें नासता. लेखकाक अभिप्रेत आशिल्लो अर्थ खूबदां वाचकां मेरेन पावना. बरयतना लेखकाचे मतींत आशिल्लो अर्थ आनी वास्तकूच वाचकान स्वता लायिल्लो अर्थ हो सदांच एकूच आसना. हाची कारणांय परत खूब आसूं येतात. समकालीन सांस्कृतीक, सामाजीक, राजनितीक, आर्थीक परिस्थिती वांगडा जिणेचें तत्वगिन्यान, सौंदर्यशास्त्रीय दृश्टिकोन, प्रतिभा, शिक्षण, भाशेची समज, बौद्धीक समज, संस्कार, वैयक्तीक अणभव, आवडी-निवडी, मानसीक जडणघडण आदींचो कलाकृतीच्या सृजनात तशेंच तिच्या आस्वादनाच्या प्रक्रियेचेर प्रभाव पडटा. हाका लागून एके कलाकृती कडेन पळोवपाची दर एकल्याची नदर वेगळी जाता, प्रत्येकाची प्रतिक्रिया वेगळी जाता. संतुलित तशेंच न्यायपूर्ण समीक्षात्मक गुणग्रहण सर्जक तशेंच वाचक दोगांयच्या फायद्याचें आसता. लेखकाक आपल्या रचने कडेन पळोवपाची तें नवी दृश्टी दिता आनी कलाकार म्हूण ताका समृद्ध करता. जाल्यार वाचकाची कला आस्वादनाची चेतना विकसीत करपाचें तें व्हड काम करता. खरें म्हणल्यार लेखक आनी प्रकाशका खातीर दोगांयचें समान म्हत्व आसा. समीक्षक कलाकृती बद्दल जे बरयता ते ताचे पुरतेच मर्यादीत उरना, जाल्यार ते विविध माध्यमांतल्यान पब्लीक डॉमिनान येता. खुबशे वाचपी समीक्षकांनी बरयल्ली पुस्तक परीक्षणां वाचून ते वाचप वा ना वाचप ह्या विशीं निर्णय घेतात. सर्वसाधारण वाचप्यांची प्रतिक्रिया सोशल मिडियाचेर येता आयज तेन्नाच ते लोकां मेरेन पावता, ना जाल्यार चड करून ती ताच्या मनात वा ताच्या वळखींच्या लोकां मेरेनूच मर्यादीत उरता. पूण
कलाकृतीक लोकप्रियता आणि व्यावसायिक यश दिवपाच्या दिशेन सर्वसाधारण वाचकाची प्रतिक्रिया मोलाची थारता. इश्टानो, व्यावसायिक चंगळवादी मूल्यांक म्हत्व दिवपी बाजाराचे वर्चस्व आशिल्ल्या ह्या संवेदनाहीन काळात आयज संस्कृताय लेगीत कमॉडिटी जाल्या. वाचक ग्राहक जावपाक लागला आनी लोकप्रियता महानतेचो निकश जाला. मूल्यभ्रश्ट शासन व्यवस्था आनी मिडियाच्या शेकातळा आभासी वास्तवांत जगपी वर्तमान समाज सारासार विचार करून खरें कितें फट कितें हें वळखुपाक विसरला. पोस्ट ट्रूथ आनी हायपर रियलिटीच्या ह्या संवसारांत सर्जकान तशेंच वाचकान, परत एकदा आयकात, पोस्ट ट्रूथ आनी हायपर रियलिटीच्या ह्या संवसारांत सर्जकान तशेंच वाचकान सजग, संवेदनशील आनी विवेकशील विचारशील आसप ही काळाची गरज आसा अशें म्हणटा. आनी म्हजें हें वक्तव्य सोंपयता. परत एकदा म्हाका हांगा उलोवपाची संद दिली आनी तुमी बऱ्या तरेन आयकून घेतलें. देव बरें करूं. भोव वापेरपयान तुमचे विचार तुम्ही हांगासर मांडल्यात आणि अखेरीक सांगलां सर्जक आणि वाचक तुम्ही संवेदनशील, विचारशील आणि विवेकशील आसूंक जाय म्हणून हाच्या दोनूय पत्रां वयर आमी अखेरीक समारोप घेवया. आणि हनुमंत सरान आमकां वेगळी मूक दिला जाल्यार हांगा स्टुडंट्स आसात, तुमकां इंटरेक्शन करूंक 1, 2 या 3 सवालांक हांव अवकाश करून दिता. आतां तांचें प्रेजेंटेशन आसा. तांचो विशय असो आसा, संदर्भ असो समज, अर्थग्रहण आणि मूल्यमापन. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिश्ठान, विश्व कोंकणी केंद्र तशेंच साहित्य अकादमी नवी दिल्ली हांच्या जोड पालवान आयोजीत आयच्या ह्या खाशेल्या राष्ट्रीय परिसंवादाचे ह्या सत्राचे अध्यक्ष आदरणीय श्री H.M. पेर्नेल सर, म्हजे वांगडा प्रपत्र सादर करपी आदरणीय डॉक्टर रमिता गुरव मॅडम, मुखार आशिल्ले साहित्यकार, समीक्षक, विद्यार्थी आनी इश्टानो, साहित्य विश्लेशनाचे महत्वाचे मुद्दे हो म्हजो विशय आसा. खूब सुंदर पद्दतींतल्यान प्रस्तुतीकरण करप ही म्हजी खाशेलताय आसा. आणि म्हाका जो विशय दिला, संदर्भाचो समज, अर्थग्रहण आणि मूल्यमापन. जेन्ना जेन्ना हांव अशा तरेच्या परिसंवादान वता तेन्ना तेन्ना हांव सदां डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या एका कवितेचो उल्लेख करता. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय म्हणटात, सोय बरी वाटचे पयलीं रोस पिळून काडचो न्हय. सोय बरी वाटचे पयलीं रोस पिळून काडचो न्हय. उतर मनान शिजचे पयलीं गीत पानार वाडचें न्हय. उतर मनान शिजचे पयलीं गीत पानार वाडचें न्हय. This particular poetry of Dr. Manohar Sardesai speaks about a philosophy where anything when you are going to initiate, during that time you have to do your homework, you have to prepare yourself. जेन्ना जेन्ना आमी तयारी करून वता, होमवर्क करून वता, तेन्ना तेन्ना एक अशी अपेक्षा आमकां रसिक प्रेक्षकां कडच्यान आसता, मुखार बशिल्ल्या जाणकारां कडच्यान आसता, विद्यार्थ्यां कडच्यान आसता की हांवें म्हजो होमवर्क केल्लो आसा, हांवें म्हजी तयारी केल्ली आसा. तुमची आयकुपाची, समजून घेवपाची, पटोवन घेवपाची, पचोवन घेवपाची तयारी आसा वय? आसा जाल्यार वदय जशें सांगलां त्या प्रमाणे तुमचो मोबायल तुमकां पाक करचो पडटलो. हो जेन्ना विशय देविदासा पै सरान जेन्ना वेचलो आसतलो तेन्ना खूब तकालस घेतली आसतली आनी तातूंत ताणें मुद्दाम डॉक्टर हनुमंत चोपडेकराक सोदून काडुया आनी संदर्भाचो समज, अर्थग्रहण आनी मूल्यमापन, अंडरस्टँडींग द कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, इव्होल्युशन हो कठीण पेपर तांकां दिवया अशें ताणें कितें तरी षडयंत्र रचलां आसतलें. आमी जेन्ना भास म्हणटा इश्टानो, हाजे कडच्यान हांव सुरवात करता, कारण म्हजें नियोजन म्हजें स्वताचें अशें आसा. भाशा, साहित्य, समीक्षा, समीक्षेचे वेगवेगळे आयाम आणि समीक्षक जे समीक्षा करता आसतना साहित्यशास्त्राच्या विविध घटकांचो आधार घेवन कशा पद्दतीन समीक्षेक हात घालता, लेखकान खंयच्या परिस्थितींतल्यान, खंयच्या प्रयोजनांतल्यान, खंयच्या हावेसांतल्यान, खंयची मोग धरून
एखादी साहित्य कृती रचिल्ली आसा ताजो सोद घेवपाचो प्रयत्न करता. त्या सगळ्या निकशांच्या आदारांतल्यान तांचो आदार हांवें घेतला. हिंदी, मराठी, कोंकणी आनी इंग्लीश अश्यो कांय देखी दिल्या म्हज्या विशयान भितर सरता आसतना. आनी निमणे कडेन हाज्या पयलीं जाणी कोणी आमच्या प्रपत्र सादर करप्यांनी विशयाक हात घालूं ना असो आमचो जो कोंकणी टॅक्स आसा. कविता, कथा, कादंबरी, निबंध, नाटक अशा वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांची कांय देख, ताजें विश्लेशण, ताजी मोलावणी, ताजो संदर्भ कसो सोदप हाजी एक देख तुमचे मुखार सादर करपाचो हांव प्रयत्न करता. लँग्वेज इज अ रोड मॅप ऑफ कल्चर. एखादी संस्कृती खंयच्यान सुरवात जाल्या आनी वेगवेगळी वर्णां घेवन ती खंय मेरेन पावल्या हाजो जो सोद जर तुमकां घेवपाचो आसा जाल्यार भाशा हें एक माध्यम आसा, एक रोड मॅप आसा. आनी साहित्य सगळ्यांक खबर आसा, साहित्य हो समाजाचो आरसो आसा. समाजाच्या वेगवेगळ्या अधिश्ठानाचो, सांस्कृतीक अधिश्ठानाचो, जिवनाच्या अधिश्ठानाचो एक आलाप किंवा एक अभिव्यक्ती आमकां साहित्यांतल्यान दिश्टी पडटा. मनशाच्या हजारांनी वर्साच्या इतिहासांत तशेंच जिविताच्या सगळ्याच मळावेल्या उदरगतीन संरचनात्मक मूल्यांकन ही सेगीतपणान चलत आयिल्ली एक प्रक्रिया आसा. तातूंत मानवी जिवनाच्या साबार कार्यप्रणालींचो तात्वीक म्हायती ताची एकठांय करप, त्या म्हायतीची शास्त्रीय वर्गवारी करप, त्या म्हायतीचें विश्लेशण करप, ताची मोलावणी करप, फुडाराच्या उदरगती पासत रितसर रणनिती आंखप, नियोजीत संकल्प येवजून फावो त्यो उपाययोजना आंखप अश्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली ह्या साबार प्रक्रियेन आस्पावता. साहित्य निर्मिती हो समाजीक आनी सांस्कृतीक परिवेशांतलो एक म्हत्वाचो दुवो जावन आसा. ह्या कला प्रकारांत मानवी जिवनाच्या साबार बऱ्या वायट स्पंदनाचें जिवें पडबिंब पडत आसता. साहित्य म्हणजे मनशाच्यो भावना, विचार, अनुभव आनी कल्पना हांचो एक कलात्मक अभिव्यक्तीचो भाग आसा. कविता, कथा, नाटक, कादंबरी, निबंध आनी जायत्या अशा प्रकारांतल्यान लेखक अभिव्यक्त जाता. साहित्याची संकल्पना म्हटल्यार मनशाच्या जिवितांतल्या विविध आंगांचो कलात्मक आनी सर्जनशील रूप आनी ताचो दिश्टावो. म्हज्या प्रपत्रांतले कांय म्हत्वाचे जे भाग आसा ते मुद्दाम हांगासर स्लायडीचेर घातिल्ले आसा, जेणे करून म्हजी तयारी खंय आसा आनी हांव कितें तुमकां सांगपाक सोदता तें तुमकां रितसर कळचें म्हणून. एखाद्या साहित्य कृतीच्या गुणदोशांचे परीक्षण आणि मूल्यांकन करपी लेखन म्हणजे समीक्षणात्मक विश्लेषण जावन आसा, जाची अपेक्षा म्हज्या सारकिल्ल्या ह्या पेपर सादर करप्या कडच्यान आसा. खंयचे लिखीत संहितेच्या साबार आंगांचो सखोल अभ्यास करून आपले खाशेले मत व्यक्त करतनाच दिल्ल्या स्पश्टीकरणाक वा विस्तारान केल्ल्या निरूपणाक मोलावणी, विश्लेषण अशे जायते शब्द अभ्यासकांनी दिल्ले आसा. फकत लिखीत साहित्य कृतीक न्हय तर फिल्म, नाटक, संगीत, नृत्यकला अशा कलाकृतींचेय तशेंच जिविताच्या दर मळावेल्या कार्यांचेय कळत नकळत विश्लेषण, समीक्षण आमी करता. भारतांत साहित्य निर्मिती आनी साहित्य विश्लेशण हांची एक व्हड परंपरा आमकां दिश्टी पडटा. संस्कृत भाशेंतल्यान ही परंपरा सुरू जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. वेगवेगळ्या नांवांनी ताचो उल्लेख जाता. टिका म्हणून जाता, भाष्य म्हणून जाता, मिमांसा म्हणून जाता, समीक्षा म्हणून जाता. साम्यक ईशा म्हणजे एखाद्या साहित्य कृतीक वा एखाद्या कलाकृतीक त्याच्या सगळ्या आंगांनी ताचो अभ्यास करून ताचो एक तर्कशुद्धतायेन, लॉजिकपणान, खूब विज्ञानीक नदरेंतल्यान नियाळ प्रस्तुत करप म्हणजे समीक्षा. इंग्लिशीन ताका क्रिटिसिजम हे उतर आसा आनी क्रिटिसिजम हे उतक मूळ ग्रीक उतर चाळणेक घालप वा खोलायेन परीक्षण करप असो ताचो अर्थ जाता. समीक्षेच्यो कांय देखी घेता, कारण म्हज्या विशया कडेन येतलो जाल्यार समीक्षा म्हणजे कितें ऑफकोर्स कांय आमच्या जाणकारांनी ताचेर भाश्य कळत नकळटाच केल्लें आसा. क्रिटिसिजम इज नथिंग बट अलाविंग पोएट्री टू बी अंडरस्टँड बाय द रिडर्स. मॅथ्यू आर्नोल्ड हांची एक खूब सुंदर व्याख्या आसा. आतां पोएट्री म्हणटना वी जस्ट डोंट स्टिक टू पोएट्री ओनली. से फॉर एक्झाम्पल लिटरेचर. क्रिटिसिजम इज नथिंग बट अलाविंग लिटरेचर टू बी अंडरस्टँड बाय द रिडर. हो जो विचार आसा मॅथ्यू आर्नोल्डाचो, तो विचार म्हाका दिसता जुस्त आमच्या ह्या सत्राक लागू जाता, म्हज्या ह्या विशयाक लागू जाता. कारण संदर्भाचो समज, विश्लेषण आनी मोलावणी हो जो अर्थग्रहण आनी मोलावणी हो जो विशय आसा तो मॅथ्यू आर्नोल्डाच्या ह्या तत्वा कडेन किंवा विचारा कडेन खूब लागू जाता. क्रिटीक हिमसेल्फ इज अ डिसिजन मेकर एज वेल एज डिसिजन. हाजेर वेगवेगळे विचार आसूं शकता. आनी एक गजाल जी कोंकणी खातीर खूब घातक आसा. कोंकणी लेखक आमी सगळे जाण एकामेकाक वळखता. समीक्षक स्वताय लेखक आसता, तांणी 100-200 कथा बरयल्ल्यो आसा. समीक्षकूय ते आसता. म्हणटकच
केन्ना केन्ना हांव तुजेर बरो उलयतलो, तूं म्हाजेर बरो उलयतलो, अशा पद्दतीची समीक्षा चलता. म्हणजे गुडी गुडी क्रिटिसिजम म्हणजे डॅट्रिमेंटल टू द हेल्थ ऑफ दी लिटरेचर, म्हणजे साहित्याच्या वाडी खातीर, ताच्या भलायकी खातीर खंयच्या भाशेंतल्या घातक आसा अशा तरेचे गोड गोड समीक्षेचे जे लेखन आसता ते एक ऑक्सफर्ड डिक्शनरी आसा. नामवर सिंग हे हिंदीतले एक नामनेचे समीक्षक, ते म्हणटा, जब साहित्य के संबंध में उनकी उत्पत्ति, उनके स्वरूप, उनके विविध अंगों, गुण दोष आदि विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है तो उसे साहित्यिक समीक्षा कहते हैं. हा फक्त एकूच हांगा समीक्षा घेता, हे आमच्या समीक्षणात्मक उल्लेख करता एक विचाराचो. निमणे कडे पळयात. नेक्स्ट. ओके. साहित्याच्या शेतातली असाहित्यिक नडणी काढून साहित्य कृतीचे मूल्यमापन करपाच्या चिकित्सक प्रक्रियेक समीक्षा अशें म्हणटा. साहित्याचे शेत जे आसा ते फुलपाक, फळपाक, भांगराचे दाणे दिवपाक लायिल्लें आसता, पेरिल्लें आसता. अशा वेळाचेर असाहित्यीक जी नडणी आसा तें काडपाचें काम, ते असाहित्यीक म्हटलां तेका, नडणी काडपाचें काम जें आसा आनी ताचें मूल्यमापन करपाचें काम समीक्षक करता, अशें प्रोफेसर लक्ष्मणराव सरदेसाय म्हणटा. म्हणजे एकंदर आमी जर विचार केलो ह्या सगळ्या समीक्षेच्या व्याख्येचो, जाल्यार आमकां साहित्य समीक्षेचे वा विश्लेशणाचे आमकां एक स्वरूप दिश्टी पडटा. त्या स्वरुपा भितर वेगवेगळे विचार आयले म्हणटकूच हांव खूब नेटान उडकी मारीत फुडें सरता. वस्तुनिश्ठ आसपाक जाय, शास्त्रीय परिपूर्ण आसपाक जाय, आकलन, आस्वाद आनी मोलावणी तातूंत आसपाक जाय, जे म्हज्या ह्या विशयाक धरून आसा. वैयक्तीक मतांक सुवाद नासता, जाचेर चर्चा जाल्ली आसा. अभ्यासपूर्ण मतां ते अपेक्षीत आसता. समीक्षेच्या स्वरुपान तुळात्मक आलेख खूब गरजेचो आसता, अपेक्षीत आसता. म्हणजे धरुया की हिंस्रभोग ही कादंबरी महाबळेश्वर सैलानान हालींच बरयल्ली आसा. म्हणजे निर्भया केस जी 16 डिसेंबर 2012 ह्या दिसा दिल्ली हांगासर घडिल्ल्या एका आकांताच्या घडणुकेचेर आदारीत खुबश्या लेखकांनी खुबशे तरेचे साहित्य बरयल्लें आसा. तशाच पद्दतीचो एक विशय वा एक प्लॉट घेवन महाबळेश्वर सैल आनी हिंस्रभोग नांवाची कादंबरी बरयल्ली आसा. विनायक शर्मा हांणी हिंदीन बरयल्ली आसा और कितनी निर्भया नांवाची कादंबरी. आनी जायत्या लोकांनी हाचो तुलनात्मक अभ्यास करतलो जाल्यार विनायक शर्मा हांची संवेदना ह्या विशया कडेन पळयता आसतना आनी महाबळेश्वर सैल हांची संवेदना ह्या विशया कडेन पळयता आसतना आनी एकंदर त्या विशयाक न्याय दिता आसतना दोगूय कशा पद्दतीन ह्या विशय हाताळटा हाचोय बीन विचार तुलनात्मक आलेखान येवं शकता. समीक्षेच्या बरपांत प्रस्तावना, सुरवात, मध्य आनी शेवट आसप गरजेचें आसा. नाजाल्यार नाक खंय आनी आदोळी खंय किंवा हात ना, पांय ना, तकली ना अशा पद्दतीची गजाल जावन पडटली. आनी समीक्षेच्या बरपाचें स्वरूप मुद्देसूद आसपाक जाय, हाजेरूय उदय चर्चा जाल्ली आसा. म्हजो जो विशय आसा साहित्य विश्लेशणाचे म्हत्वाचे मुद्दे हो आमचो एकंदर ह्या सत्राचो विशय. आनी म्हाका विशय दिला तो संदर्भाचो समज, अंडरस्टँडींग द कॉन्टेक्स्ट, अर्थग्रहण आनी इंटरप्रिटेशन एंड इव्हॅल्युएशन आनी मूल्यमापन. ह्यो ज्यो गजाली आसा किंवा ह्यो ज्यो संज्ञा आसा त्या संज्ञेचो थोडोसो विचार आमी पयलीं करुया आनी मागीर हांव केस टू केस किंवा कोंकणी टॅक्स्ट जे आसा ताचो आदार घेवन ह्या विशयांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करता. साहित्याचो समज म्हणजे अंडरस्टँडींग ऑफ लिटरेचर. साहित्याचो हो समज म्हणजे फकत साहित्य कृतीचे वाचप न्हय तर ते साहित्य कृतींतलो आशय, विशय आनी ताची अभिव्यक्ती समजून घेवप. त्या साहित्य कृतीची मूळ संकल्पना, तिचें स्वरूप, तातूंतली भावस्पंदना, लेखन शैलीचें प्रयोजन, लेखनाचें मूळ कारण, आशय आनी अभिव्यक्तीच्यो खेरीत खाशेलतायो आनी एकंदर तातूंतल्यान खुद्द लेखकाक अभिप्रेत आशिल्लें अर्थ प्रयोजन. म्हणजे हाजो जो मेरेन सोद घेना तो मेरेन अंडरस्टँडींग द लिटरेचर किंवा संदर्भ समजून घेवप ही गजाल जी आसा ही प्रक्रिया पुराय जावची ना. दुसरो भाग आसा तो अर्थग्रहण. अर्थग्रहण म्हळ्यार अभ्यासकान वा समीक्षकान साहित्य कृतीच्या गाभ्या मेरेन पावून तातूंतल्या खोल आशयाचो अन्वयार्थ सोदून तो तर्कशुद्धतायेन वाचप्या मुखार मांडप. आय विल गिव वन एक्झाम्पल हियर. वी आर इन मँगलोर. हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यान तूं, तुजें म्हजें उतर जाल्या काजच्या मळ्यान तूं. पाद्री चीट वाटिना, वडील माटो घालिना, तुज्या म्हज्या बऱ्या फाल्यां सोयरी सावळी येची ना, सोयरी सावळी वाळून वचूं वाळच्या वाळान तूं, हाड चेडवा लकय बुडकुलो लकय तळ्यान तूं. आनी निमणे कडेन म्हणटा तो बुडकुलो गो आयलो ना, तळ्या उदकान लोकलो ना, तुज्या म्हज्या मोगा आवणो सुकलो गळ्यान तूं, हाड चेडवा बुडकुलो लकय तळ्यान तूं, आजून तुका राखून रावला काजच्या मळ्यान तूं. ह्या एकंदर कवितेक संदर्भ कसलो आसा, सांस्कृतीक संदर्भ आसा,
समाजीक संदर्भ आसा मंगळूर वाठारांतलो. दोन धर्मांतलीं मनशां जेन्ना लग्न जावपाक सोदता तेन्ना ताका धर्माच्या मदीं ज्यो वण्टी आसा वा दुर्गा आसा ती आडयता. हो संदर्भ हांगासर आसा. एका विशिश्ट काळाचेर ह्या सामाजीक परिस्थितीचेर भाश्य करपी कविता आसा. ताका संदर्भ इतिहासीक म्हणून येता, सामाजीक म्हणून येता, सांस्कृतीक म्हणून येता, धर्मीक म्हणून येता. वेगवेगळी प्रतिका तांणी वापरिल्लीं आसा. तातूंत वेगवेगळ्या शैलींतल्यान ती कविता सादर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी दुर्दैव अशें की संदर्भाचो समज नासलेल्या कारणान गोंयान आमचे जायते शिक्षक लेगीत ह्या कवितेचो मोगाची कविता म्हणून वयलेवर कितें तरी अर्थ काडटात आनी फुडें वयताना आमकां दिश्टी पडटा. संदर्भाची चूक हिंदीच्या बाबतींत एक गजाल घडटा. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. आय वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, हू हैज रिटन दिस पर्टिक्युलर पोएट्री? डोंट यू? तू सांग नाका, सांग. तुका हरिवंश राय बच्चन म्हणपाचो आसा जाल्यार इट इज अ रॉंग आन्सर. अमिताभ बच्चनान ही कविता जायते कडेन सादर केल्ली आसा. चाटे क्लासीस आपल्या कविते मोटिवेशन दिवचे खातीर आपल्या क्लासीचे सुरवातीक कवितेचो वापर करतालो. अमिताभ बच्चनाचो संदर्भ येता म्हणून हरिवंश राय बच्चन हे तांच्या बापायन ती कविता बरयल्ली आसा अशा पद्दतीचो समज आसा. पूण सोहनलाल द्विवेदी नांवाच्या एका हिंदी कवीन ती कविता बरयल्ली आसा. आनी कितलेशेच लोक जे आसा चुकीच्या पद्दतीन हो संदर्भ घेता. म्हणजे अर्थग्रहण करता आसतना, इंटरप्रिटेशन करता आसतना संदर्भाचोय बीन खूब मोठो भाग आसता. निर्णयन प्रक्रिया, बहुआयामी दृष्टिकोन आणि संदर्भ सोदप हे भोव गरजेचें आसा. 7 लाख गोंयकार आमी युग नवे फुलयतले, अंधल्यात मंत्र जिवीत ते आमी आतां उलयतले. ही बाकीबाब बोरकरांची कविता. 7 लाखाचो संदर्भ बाकीबाब बोरकरान जेन्ना ही कविता रचल्या त्या वेळाचेर नाशिल्लेच गोंयकार 7 लाख नाशिल्ली लोकसंख्या. कारण तांचीच विचारसरणी अशी आशिल्ली, हो सोद घेवचो पडटा, हो संदर्भ सोदून काडचो पडटा, अर्थ ग्रहण करचे पडटा, इंटरप्रिटेशन करचें पडटा, मोलावणी करची पडटा. म्हणजे कारवार, सुप्या, हल्ल्या हे वाठार सादारण 2 लाखांची लोकसंख्या आशिल्ली. गोंय पेडणे साकून काणकोण मेरेनची 5 लाखांची लोकसंख्या आशिल्ली. सेन्सस पळयलो जाल्यार अभ्यासकांनी ताचेर अभ्यास केल्लो आसा, संशोधन करून खरें सत्य काडिल्लें आसा. तेन्ना बाकीबाब बोरकर वा अशा जायत्या जाणकारांक अख्ख्या गोमंतकाचो, विशाल गोमंतकाचो विचार ते करताले त्या वेळाचेर, फक्त गोंयचो न्ही असो विचार आसा. आनी तिसरो भाग जो आसा तो मूल्यमापनाचो. मूल्यांकन हे संकल्पने पासत मोलावणी, सिंहावलोकन, समालोचन, पुनरावलोकन, परीक्षण, भाष्य, टिका असे वेगवेगळे शब्द वापरिल्ले आसा. जाल्यार एखाद्या कलाकृतीचे, साहित्य कृतीचे, ताच्या परिस्थितीचे वा एकंदर वेगवेगळ्या आयामांचो अभ्यास करून मोलावणी जी आसा ती थंय अपेक्षीत आसता. हांगासर अभ्यास करप, आस्वादन घेवप, आकलन करप, निरूपण करप, निरीक्षण करप, विश्लेषण करप, मोलावणी करप आणि गुणवत्ता थारोवप. म्हणजे समीक्षक, अभ्यासक वा संशोधक निमणे कडेन जर तेजी गुणवत्ता थारोवपाक अपेक्षीत थारलो जाल्यार म्हाका दिसता ही जी विश्लेशणाची जी मोख आसा, ताजे उद्देश आसा, हे सफल जावचे ना. हांगा साहित्याच्या अभ्यासातले कांय मुखेल घटक जे आसा तातूंत लेखक, साहित्य कृती, समीक्षक आनी वाचक जाचेर पयलींच्या अभ्यासकांनी विचार मांडिल्लो आसा. आनी बरो जो अभ्यासक आसा, बरो परीक्षक आसा, बरो जो समीक्षक आसा, ताजे गुण हे आसात: बरो वाचपी, बरो संवेदनशील व्यक्ती, चिकित्सक, बरो रसीक, बरो निरीक्षक, बरो व्यासंगी, बरो कल्पक, तुळा करपी आनी बरोवपी आसा. कल्पक वा कल्पना शक्ती हाच्या संदर्भात एक देख दिवपाक सोदता. खूब सुंदर देख आसा, कारण ह्या वेळाचेर फक्त वाचप आणि भाष्य करप हाच्या परस कांय देखी दीत जाल्यार तुमकां बऱ्यो कळटल्यो. एक कविता आसा, तातूंतली कल्पना शक्ती कितली सुंदर आसा ती पळयात. आणि पुंडलीक बाबान प्रस्तावना बरयतना त्या कविता जेल्या कशा पद्दतींतल्यान तेजेर भाष्य केलें आसा ते पळयात. कवी म्हणटा, पावसाच्या दिसांनी तेऱ्याकूय लागला पिशें, पावसाच्या दिसांनी तेऱ्याकूय लागला पिशें, काळीच माथ्यार घेवन पळय मुमुरकें आसता कशें. तेरें जर आमी पळयलें जाल्यार तेऱ्याची रचना जर पळयलो, आकार पळयलो, तर त्या आकारांतल्यान एक कल्पना ताका कवीक सुचता. ही कल्पना शक्ती खूब गरजेची आसता कवितेच्या रचने भितर. आनी कवीच्या ह्या कल्पना शक्तीचो सोद घेवन एकंदर कवीक निमणें कितें सांगपाक जाय हेंवूय बी सोदप अभ्यासकाचें एक कर्तव्य जावन आसा. अभ्यासक जो आसा किंवा समीक्षक जो आसता, विश्लेशक जो आसता, ताका ह्यावूय गजालीची जाणीव आसप गरजेची आसा. काव्याची लक्षणां, काव्य प्रयोजनां, काव्य कारणां, शब्दशक्ती, रससिद्धांत वा वेगवेगळे रस वा रससंख्या, अलंकाराची माहिती, काव्याचे गुण आणि दोष आणि थोड्याशा प्रकारांची जर ताका जाणीव आसत
आतां हो जालो काव्याचो संदर्भ आसा. साहित्य हें ताका दायात तुमी. फॉर एग्जाम्पल साहित्य प्रयोजन. काव्यदर्श ह्या ग्रंथान आचार्य मम्मट काव्य प्रयोजनाच्या विशीं सुंदर एक भाष्य करता. ते म्हणटा, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे सद्यपरा निवृत्तये कांता संमित योजे उपदेश युजे. म्हणजे कविता वा साहित्य हे यशप्राप्ती खातीर, हे अर्थप्राप्ती खातीर, हे अशुभ निवारणा खातीर, हे बायलेच्या उपदेशा खातीर, प्रभुसंमित उपदेशा खातीर अशा वेगवेगळ्या प्रयोजनांतल्यान, कारणां म्हणिना हेतूंतल्यान, इंटेन्शनांतल्यान तो साहित्य बरयता. म्हणजे जर पांडुरंग भांगी हांणी एक कविता बरयल्ली आसा, नामनेचो कोंकणी कवी आसा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लो आसा. म्हजो खुरीस म्हाकाच उबारून व्हरपाक जाय. कविता समजून घेवपाचो प्रयत्न करात. हांव कवितेच्यो देखी हाका लागून दिता की हेर गजालींच्यो देखी दिवपाक सद्या वेळ ना म्हाजे कडेन, ते फुडें येतलें. कवी म्हणटा, म्हजो खुरीस म्हाकाच उबारून व्हरपाक जाय, कारण ते भियेतात सूर्य धांपून वचत म्हूण न्हय, ते भियेतात धर्तरी काबार जायत म्हणून न्हय, ते भियेतात म्हज्या सासायेक, ते भियेतात म्हज्या सासायेक, म्हज्या सासायेच्या साक्षात्काराक. कविता इतलीच आसा. मागीर म्हजो खुरीस म्हाकाच उबारून व्हरपाक जाय, जेजूच्या सुळार मारपाच्या त्या एकंदर घटनेचो उल्लेख करता, कारण ताका ताणीन माथ्यार खानार मारून व्हेल्ल्या खुर्सारूच ताका चडयल्लो. आनी आयज परिस्थिती अशी आसा की हांव एक कवी वा आयच्या जमान्यांतलो एक व्यक्ती म्हणटा आसतना म्हज्या खातीर अशें तो म्हणटा की हांव, ते म्हाका भियातात, म्हजे दुस्मान, म्हज्या संस्कृतायेचे दुस्मान, म्हज्या दायजाचे दुस्मान, म्हज्या परंपरेचे दुस्मान. कित्याक भियातात की म्हाजी संस्कृताय जी आसा, सासायेचो तो साक्षात्कार जायत जाल्यार ते खंयच्या खंयच वाहून वतले, हाजो तांकां भंय आसा. म्हणून म्हजी संस्कृताय नानपशात करपाचो तो प्रयत्न करता. केदो मोठो संदर्भ, केदो मोठो इनर करंट, हाजो सोद घेतलो जाल्यार काव्य प्रयोजन खूब गरजेचें आसा, साहित्य प्रयोजन खूब गरजेचें आसा. की कवीन खंयच्या परिस्थितींतल्यान कित्याक खंयची मोख धरून ही कविता बरयली वा साहित्य कृती बरयल्ली आसा. शब्दशक्तीचेर उलो येता. अलंकाराचो संदर्भ घेवयात. कितल्याशाच अलंकारांचो संदर्भ कविता वा निवेदन शैलीन साहित्यीक गद्य साहित्यान बरयता, वापर करता. गुण वा दोश, पुनरावृत्ती सारकिल्लो दोश जायत्या साहित्य कृतीन आसता. किंवा अलंकाराचो संदर्भ घेता. प्रकार वेगवेगळो आसा, शैली वेगवेगळी आसा, निवेदनाची शैली वेगळी आसा. कविता लोकगीत, लोकगिताचो आधार घेवन कविता रचतात. अशे जे प्रयोग केल्ले आसात त्या प्रयोगाचोय बी सोद आमकां अभ्यासकान घेवचो पडटा जेन्ना तो विश्लेशण करतलो, मूल्यमापन करतलो वा संदर्भाचो सोद घेतलो आसा. समीक्षेची पद्दत जी आसा, आजकाल खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो पद्दती आयिल्ले आसात. तातूंत आदिबंधनात्मक समीक्षा पद्दती पासून आमची इको क्रिटिसिजम, जेका परिस्थितीकी समीक्षा अशें म्हणटात, हाजे मेरेनच्या सगळ्या समीक्षेच्या पद्दतीचो जेन्ना वापर करता तेन्ना समीक्षकाक पॉयंट ऑफ व्यू, कॉन्टेंट ऑफ क्रिटिसिजम, पर्पज, मोटीव, यूज ऑफ function of criticism, style of criticism, method of delivery, target or objects of the criticism, context, place or situation for the criticism, recipient or audience of the criticism, अशा साबार गजालींचो तांची दखल ताका घेवची पडटली. तातले तातूंत प्रस्तावना, साहित्यकाराची वळख, विशय, संदर्भ, विस्कटावणी आनी आशय ह्यावूय गजालीचो विचार ताका करचो पडटलो. हे जे कितें आतां हांवें सांगलां ते प्रत्यक्षात जे जे टॅक्स्ट आसा किंवा साहित्य कृती आसा त्या साहित्य कृतीच्यो देखी हांवें ज्यो सोदून हाडल्या पळय ताजे कडेन येवच्या पयलींचे हें थोडेशें प्रस्तावनेचें म्हजें सांगणें आशिल्लें. एक हिंदी देख घेवया. हांवें जे मुद्दे मांडल्या प्रयोजनाच्या संदर्भात, काव्यकारणाच्या संदर्भात. काव्यकारण म्हणजे प्रतिभा, कल्पना, परिस्थिती, निवड ही काव्यकारणां आसता. म्हणजे एका विशिष्ट एका विशयाची निवड कवी करता. म्हणजे निर्भया ह्या विशयाचेर जेन्ना 2012 वर्सा साकून विशय, ताच्या पयलीं वेगवेगळ्या पद्दतीन येताले, पूण ज्या आकांताच्या परिस्थितीक त्या चलयेक समोर वचचें पडलें पळय तो विशय जो आसा तो हेर पयलींच्या प्रकरणा परस वेगळो आशिल्लो. म्हणजे बायलांचेर वा चलयांचेर अन्याय अत्याचार जाले आनी ताजेर अनुसरून जर साहित्य कृती कोणी बरोवंक ना हाच्या पयलीं अशें म्हणिना. तशाच पद्दतीन संदर्भ आसत, अलंकार आसत, प्रतीक, प्रतिका आसत, ह्या संदर्भात तो विचार. हांगा एक कविता आसा जे निवण्यो 2 वळी हांगासर घेता. हम शेख चिल्ली नहीं, हम शाख पर कहाँ बैठे, हम शेख चिल्ली नहीं, हम शाख पर कहाँ बैठे, हम तो शहरों में गांव की राख पर बैठे. आमी शेख चिल्ली न्ही, हांव झाडाच्या खांदयेर खंय बसला,
हम तो शहरों में गांव की राख पर बैठे, म्हणजे जी शहरां आता विकसीत जाल्लीं आसा ते पयलीं गांवूच आशिल्ले. आणि कवी शेकचिल्लीचो संदर्भ दिता कालिदासाच्या बरपान लेगीत शेकचिल्लीची काणी आसा. आणि हो शेकचिल्ली म्हणजे कोण? अशे तरेचो व्यक्ती जो जे खांदयेचेर बसला वा ज्या झाडाचेर बसला तेंच झाड तो कापून उडोवपाक सोदता. हांगा प्रतिकात्मक रितीन अर्थ तुमच्यांनी काडूं येता. आणि आयच्या संदर्भात खासा करून आयच्या काळातल्या काय महत्वाच्या गजालींचेर की हम तो शहरों में गांव की राख पर बैठे ह्या कवितेतलो संदर्भ, ह्या कवितेचो अर्थग्रहण वा ह्या कवितेचें मूल्यमापन करता आसतना आमकां प्रयोजन गरजेचें आसा, कारण गरजेचें आसा, संदर्भ गरजेचे आसा, अलंकार प्रतिकां वेगवेगळी गरजेची आसा. नेक्स्ट, तुम्ही एक कवीचें नाव आयकलां आसतलें. लँगस्टन ह्युजीस नावाचो एक निग्रो कवी आसा. ताणी एक मंत्र दिलो पुराय निग्रो समुदायाक. आणि तो मंत्र म्हणजे एकंदर आकांताची चळवळ अमेरिकेन जाली आणि तातूंतल्यान निग्रो मनीस जो आसा, मार्टिन लुथर किंग जो आसा, सेकंड तो अमेरिकेचो राष्ट्रपती लेगीत जावंक पावलो. तो म्हणटा, लँगस्टन ह्युजीस, कवी, रायटर, पोयट, वॉट डीड आय डू टू बी सो ब्लॅक अँड ब्लू? आय नो आय एम ब्युटिफूल अँड अगली टू. अशें हांवें कितें केलां जाका लागून काळो निळो हांव बुरसो आसा? हय, आसा हांव बुरसो, पूण हांव जो काळो बुरसो आसा पळय तो हांव प्युअर आसा आणि त्या काळ्यापणाचो म्हाका अभिमान आसा. येस, आय एम ग्लॅड टू बी ब्लॅक. अशा पद्दतीन जेन्ना ही कविता आमकां त्या इतिहासीक फाटभुंयेची वळख करून दिता, त्या चळवळीची वळख करून दिता, त्या निग्रो समुदायाच्या अस्मितेच्या चळवळीचो संदर्भ उपरांत जगातल्या वेगवेगळ्या चळवळींचेर कसो जाल्लो आसा ताजोय सोद अभ्यासकाक घेवंक लायता. म्हणटकच ही कविता जी आसा ती ह्या वेगवेगळ्या संदर्भांतल्यान, वेगवेगळ्या गजालींतल्यान, वेगवेगळ्या घटकांतल्यान आमकां वेगवेगळो अर्थ करून दिता. नामदेव डसाळ नावाचो एक मराठी कवी आसा. खूप कविता बरयल्ली आसा आणि खास करून दलित समुदायाचो आकांत तांच्या कवितेन खूप सुंदर पद्दतीन, कलात्मक पद्दतीन अभिव्यक्त जाल्लो आसा. आणि दलित पॅन्थर नावाच्या संघटनेंतल्यान तांणी त्या दलित तरणाट्यांक एकठांय करून एक चळवळ उबारिल्ली. तो म्हणटा, अंधाराने सूर्य पाहिला तेव्हा शब्द हुंकारले, अंधाराने सूर्य पाहिला तेव्हा शब्द हुंकारले, नरकाच्या कोंडवासात किती दिवस राहायचा आम्ही श्वास घुटमटत. म्हणजे दलित समुदायाक जेन्ना अक्षरांची वळख जाली, तांकां बरोवपाक येवपाक लागले, शिक्षण मेळपाक लागले, तांकां जाणीव जाली की आमचेर केदो मोठो आकांत येयला, आमची केदी मोठी गुलामी आमचेर लादिल्ली आसा, उच्च वर्णियांनी कितले आमकां सतयल्ले आसा. आणि तातूंतल्यान ते म्हणटा की हो अंधारान म्हणजे काळखान सूर्य पळोवप हें प्रतीक समजून घेयात. काळखान सूर्य पळयलो तेन्ना शब्द जे आसा ते हुंकारले, शब्द जे आसा ते उलोवपाक लागले आणि म्हणपाक लागले नरकाच्या कोंडवासात आमी कितले दीस रावचे श्वास घुटमटत. म्हणजे हांगासर ही फक्त एक कविता उरना, ती आकांताची चळवळ जी आसा तिचो कॅनवास उबो जाता आणि तो अर्थाचो वेगवेगळो जो 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 ग्लॅमर आसा पळय तो आमकां सोदचो पडटा. ही कविता आणि ताजे नंतर हांव टॅक्स्ट घेतलो. गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास. गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास, कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्यांची मिरास. खूबसो गैरसमज आसा संदर्भाचो ह्या कवितेच्या. म्हाका तो सांगपाचो ना, पूण सांगता. खुबशे कडेन आमकां वॉट्सॅप मॅसेजीस येता की बाकीबाब बोरकरान ही कविता बरयल्या, म्हणजे रॉंग. भयाभाव म्हणजे काशीनाथ श्रीधर नायक हांची कविता. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापणूक जेन्ना 7 आणि 8 जुलय 1939 ह्या दिसा जाली तेन्ना साकून हें गीत जें आसा एक स्वागत गीत कशें किंवा प्रेरणादायी गीत म्हणून अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अधिवेशनांनी, कारण तेन्ना साहित्य संमेलनां सुरवातीक जायनाशिल्लीं, अधिवेशनांनी सादर जाताली. कारण कितें की जो विघटीत जाल्लो किंवा शिपडून पडिल्लो जो कोंकणी समाज आसा पळय ताका एकठांय हाडपा खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची स्थापणूक जाल्ली. आणि ह्या गितांतल्यान सुद्दां तेंच सांगपाचो प्रयत्न करता की गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास, कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्यांची मिरास. म्हणजे संदर्भ समजून घेवचो पडटलो, कारण प्रयोजन हें समजून घेवचें पडटलें आणि कवितेक एक वेगळे अर्थाचे वलय दिवचें पडटलें. बरोवपी बरयतात कित्याक असो एक प्रश्न पडटा. हांगा एक देखी खातीर हांवें कांय चित्रां दिल्लीं आसा. नागेशबाब करमली म्हणटाले, आमी आमच्या वंशकुळाचे देणे लागतात देखून आमची गितां आमकां गावची पडटात. ही कविताच आसा तांची. ह्या वंशकुळाचे देणे ह्या साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत कविता जिल्ह्यातली ही महत्वाची टायटल कविता आसा आणि हातून सुद्धा त्याची भूमिका दिश्टी पडटा. जाल्यार रवींद्रबाब केळकर वदे उल्लेख जाला, आपूण फायटर, मुळात आपूण फायटर, हे फायटींग स्पिरिटांतल्यान आपूण रायटर जालो असो तो म्हणटा.
म्हणजे कोंकणी खातीर एक मिशन तकलेन धरून कोंकणीक तिच्या मानाची सुवात प्राप्त करून दिवपाचो प्रयत्न आपल्या पुराय जिवितान केल्लो हो मनीस, जाल्यार पुंडलीक बाब एक गजाल सहज उलोवन वयतात. कारण समजून घ्या, हे जेन्ना आमी समजतले तेन्नाच पुंडलीक बाबाच्या खंयच्या साहित्य कृतीचो खरो अर्थ लावपाक आमकां जमतलें. तो म्हणटा की हांव जें उलयतां, आपूण जें कितें बरयतां हें फक्त म्हाजें न्ही, म्हज्या आवयचें, म्हज्या बापायचें, म्हज्या पणज्याचें, म्हज्या सगळ्या जाणट्यांचें. कारण ते मोनेच आयले आनी मोनेच मेले म्हणटा तो. कारण उलोवंक कळटाले पूण अन्यायाच्या विरुद्ध उलोवपाची ताक तांचे कडेन नाशिल्ली, शिक्षण तांचे कडेन नासली, तशी प्रतिभा तांचे कडेन नासली. म्हणजे हांव जो उलयतां तो फक्त म्हाजें न्हू, म्हज्या पिळग्यान पिळगे जे म्हजे जाणटे मरून गेल्ले आसा पळय तांची वेदना, तांचे दुख्ख, तांचे दगदगे आपूण म्हज्या शब्दांनी अभिव्यक्त करता. आनी हें जेन्ना तुमकां समजतलें तेन्नाच पुंडलीक बाब हांची खंयची साहित्य कृती जी आसा तिचो योग्य अर्थ लावप आमकां शक्य जातलें. निमणे कडेन कांय वेंचीक साहित्य कृती हांवें हाडल्या. आमी म्हणटा की अशे पद्दतीन तेजी मोलावणी जावची, अशे पद्दतीन ताचें अर्थग्रहण जावचें, अशा पद्दतीन ताचो संदर्भाचो सोद घेवचो. पूण हांगासर एक आटीव स्वरुपान घागर में सागर भरची त्या पद्दतीन खुबश्यो साहित्य कृती आसात. ताजेर भाश्य केलां हांवें. तुमकां घडये वाचपाक मेळचें ना तें. नेक्स्ट सर. अपेहवल म्हणजे अच्छेव, म्हणजे पुंडलीक बाबाचो उल्लेख केलो तातूंत. एक वयर ज्यो 2 वळी आसा पळय, दॅट इज अ रिमार्क बाय द समीक्षक ऑर अभ्यासक ऑर क्रिटिक. सैमीक जीण आनी मिनाचो दुल्ल हांच्या मदल्या वैश्वीक संघर्शाक वास्तवीक शब्दरूप दिवपी अज्रव कोंकणी कादंबरी. वर्डीक दिला, म्हणजे एक स्टेटमेंट मांडलेलें आसा, निमणें भाश्य केल्लें आसा. म्हणजे एका आमी तेगे मोलावणी म्हणटा, मुल्यांकन म्हणटा तशें. आनी निमणें जे तांबड्या रंगान दिला तिवूय मोलावणी दिल्या. हांव देखी खातीर वाचता, तुमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करात. शेता बाटांक फाट करून दुडवांचे आशेन मिनाच्या दुल्लान मातये भरवण जाल्ले आपलेच गांवभाव पुंडलीक नायक हांणी दुखेस्त मनान हे कादंबरी चितारल्यात. तांच्या सुखदुख्खां कडेन एकरूप जावन तांचीच कर्मकाणी तांणी शब्दबद्ध केल्या. कोळम हो गांव, गांवची भोळी बाबडी मनशां, तांचे वांकडे तिकडे अडाणी विचार, गरिबी, लाचारी, व्यसनाधीनता, बरे वायट संबंध, तांची पारंपारीक लोकजीण, लोक उत्सव, शिगमो, धालो, लग्न समारंभ, बारशे, मरणा प्रसंग, विघटक ग्रामसंस्था अशा साबार गजालींचो सखोल आलेख ही कादंबरी घेता. गांवचे गांवपण शणत वता तें पळोवन खंती जावन ते जाग्यार घालपाक सोदपी आबू, शाळेंतलो मास्तर आनी शंकरा सारकी पात्रां जशी ह्या कादंबरींतलीं आसा, तशीच गांवचे घरादाराचे निसंतान करपी पंढरी, नानू, मान्युअल सारकी पात्रां बरोवप्यान हांगा उबी केल्लीं आसा. एंड द वर्डीक इट, आर्थीक सुबत्ता हाडपी मिनाचो धंदो येतकच गोंयच्या पर्यावरणांतूच न्हय तर समाजीक, सांस्कृतीक आनी मनशाच्या वैयक्तीक विचारान लेगीत जे महाप्रदूषण जालें त्या प्रदूषणाचेर ही कादंबरी उलयता. म्हणजे हे फक्त पर्यावरणीय प्रदूषण नाशिल्लें मिनाचो धंदो येतकूच, तर मनशाच्या विचारा भितर, मनशाच्या सांस्कृतीक दिश्टाव्याच्या भितर सुद्दां कशा पद्दतीन प्रदूषण मातलें तें. आनी एक दीक दिता, विजेपी साल्दाना ह्याच मातयेंतले एक नामनेचे कादंबरीकार. देवाचे कृपेन हे कादंबरीचो निवड हांवें केल्ली आसा. देवाचे कृपेन हे कादंबरीचेर भाश्य करतना कोंकणीच्या कन्नड लिपयेचें प्रतिनिधित्व करपी खडपाच्या ताकीची इतिहासीक कादंबरी. ते खडप ह्या नांवान तांकां वळखताले म्हणून खडपाच्या ताकीची इतिहासीक कोंकणी कादंबरी. आनी हांगासर टिपू सुलतानाच्या राज दरबारांतल्या सरदार सिमाव पेद्रू प्रभू आनी आंतोन पावल शेट हांच्या पैजेच्या निमित्तान लेखक कोंकणी किरिस्तांव समाजांतल्या असंघटीतपणाचेर भाश्य करता. मंगळूर वाठारांतल्या कुल्ल्या भशेन पांय ओडपी वृत्ती, सुवार्थी नदर आनी स्वयंकेंद्री राजकारण ह्या गजालींक लागून क्रिस्तांव कोंकणी समाज ताक आसुनूय बी फाटीं उरलो हाची खंत बरोवपी ह्या कादंबरींतल्यान मांडटा. तशी कादंबरी ह्या विशयी कांयच उलयना. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. तशी ही कादंबरी ह्या विशया संदर्भान कांयच उलयना, पूण प्रत्यक्षात लेखकाक सांगपाचें आसा तें हेंच, कारण फकत घडिल्लो इतिहास मांडपाक बीजेपी साल्दानाक इच्छा ना. हावेस कितें आसा, मोग कितें आसा, प्रयोजन कितें आसा ह्या कादंबरीचें देवाचे कृपेन. इतिहासीक कादंबरी आसा. म्हणजे टिपू सुलतानाच्या राजवटीन जो ह्या वाठारांतलो जो क्रिस्ती कोंकणी तरणाटो आशिल्लो तो आपापसातूच झुजतालो काय कितें,
हें सोदपाचो प्रयत्न ती कादंबरी करता आनी ताका लागून हांगासरल्या ह्या मातयेंतल्या मनशाक वा वाचकाक ती आपलीशी दिसता. एक आनीकूच वाचता हांव, खुबश्यो आसा. कशाय मधूर. रवींद्र केळेकार हांच्या साहित्यीक प्रवासांतलें हें निमणें अक्षर पुष्प अशें म्हणूं येता. म्हणजे 2010 वर्सा भायर पडच्या पयलीं 1-2 म्हयन्या पयलीं ही साहित्य कृती प्रकाशीत जाल्ली. कशाय मधूर ह्या अक्षर साहित्यान रवींद्र केळेकार 21व्या शेंकड्यांतल्या स्वयंकेंद्री मानवी मनाक अंतर्मुत करून ताका ताच्या आंतरीक भावविश्वाक नवी उर्बा दिवपाचें कार्य करता. ते संत तुकाराम, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राधाकृष्ण, सुभाषचंद्र बोस, आचार्य कृपालानी, रवींद्रनाथ टागोर, टी.बी. कुन्हा, डॉक्टर अब्दुल कलाम अशा महामानवांच्या अलौकिक कार्याचो आधार घेता. ह्या बरोवप्यान स्वता संवसारांतल्या महान विद्वानांच्या उंचेल्या तत्वगिन्यानाक अभ्यासून पचयला. देखून ते व्हडा अधिकारान हो जीवनमुलक कशाय मधूर कशाय आमकां पिवपाक दिता. तांणी टॉल्स्टॉय, प्लुटो, सॉक्रेटिस, वॉल्तेर, विक्टर युगो, शंकराचार्य, गांधी, टागोर, काकासाहेब कालेलकर, विनोबा भावे सारक्यांचो विचार आपल्या बुद्धीचे साणीर घासून पुसून घेतला आणि ते अक्षर अमृत, विचार अमृत ह्या ग्रंथांतल्यान आमचे मेरेन पावयला. निमणें जर भाश्य करपाचें जालें, मोलावणी जर करपाची जाल्यार एकंदर कशाय मधूर हो निखटो साहित्यीक ग्रंथ नासून फाटल्या 2 दशकांतल्या संवसारीक, भारतीय आनी गोमंतकीय समाज मनाचो अंतप्रवाहा वांगडाच रवींद्र बाबाच्या वैचारीक अधिष्ठानाचे सूर तातूंत अभिव्यक्त जाल्यात. हे लेख फकत एक इतिहासीक घटना प्रसंगाची गवाय जावन रावना, तर फुडाराची दिशा दाखोवपाचो एक सफल यत्न करता. मानवी जिणेच्या सगळ्या आंगांचो स्पर्श करपी तत्वगिन्यान तांच्या लेखांचे विशय जाल्यात. हे ह्या ग्रंथाचें वैशिश्ट्य. ह्या पुस्तकांतल्यान रवींद्र बाब फकत इतिहास मांडिना, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. ह्या पुस्तकांतल्यान रवींद्र बाब फकत इतिहास मांडिना, तर त्या इतिहासाच्या गर्भांतल्यान फाल्यांच्या परजळीत भविश्याचो सकारात्मक वेध घेता. ही जरी अभ्यासकाची जे स्टेटमेंट दिवपाची जरी रीत जातली, तरी सुद्धा तो अधिकार अभ्यासकाक फावो जाता अशें म्हाका दिसता. पासवर्ड हो नूतन सकरदांडे यांचो कविता जेलो अभ्यासला. कर्ण पर्व हे नाटकाच्या संदर्भात पुराणीक संदर्भाक आव्हान दिवपी कोंकणी नाटक. एक खूप सुंदर असो संदर्भ आसा, पुराणीक संदर्भ. हांव तितलोच वाचता आनी सोंपयता. खासा करून कर्ण, कृष्ण आनी कुंती हांकां केंद्रीत करून ह्या नाटककारान कर्णाच्या जिवनाचो आनी अंताचो नवो संदर्भ लावपाचो प्रयत्न कर्ण पर्व ह्या नाटकान केल्लो आसा. उदय भेंब्रे हांचें हें नाटक कुंती आनी कर्ण हांचे मदीं आवय आनी चलो अशें नातें आसा हें गुपीत फोडप, कर्णाचो आत्मविश्वास तोडप आनी कुंतीचो एक कूटनितीक शस्त्र म्हणून उपेग करप हें कृष्णाचें एक राजकीय कारस्थान आसलें अशें कल्पक कथानक नाटककारान उबें केलां. कर्णा सारक्या महायोद्ध्याक झुजांत हारोवपा खातीर ताका कुंतीक ताची आवय म्हूण फुडें करपाचो डावपेच कृष्णान मांडिल्लो असो विचार हें नाटक दिटायेन मांडटा. आमी आयकत आयिल्ल्या पुराणीक संदर्भाक, आमी जायते संदर्भ आयकत आयिल्ले आसा ह्या काणयेच्या संदर्भात. आमी आयकत आयिल्ल्या पुराणीक संदर्भाक मोठें आव्हान हो नाटककार दिता. घडी येते खातीरूच हें नाटक वेगळें जाता. म्हणजे गिरीश कर्नाड हांच्या नाटकांतल्यान जशें मिथकाचो वापर करून नवो संदर्भ आनी नवो अर्थ लावपाचो प्रयत्न जाला, तसोच निमणे कडेन सोंपयता आसतना एकूच गजाल म्हणटा. म्हजो विशय आशिल्लो संदर्भाचो समज, अर्थग्रहण आनी मूल्यमापन. हो विशय सोंपयता आसतना म्हाका सांगपाक जाय आसलें तें म्हज्या प्रस्तुतीकरणांतल्यान इतलेंच की कवी जेन्ना वा लेखक जेन्ना वा साहित्यकार जेन्ना एखादी साहित्य कृती बरयता तेन्ना त्या साहित्य कृतीन ताका अपेक्षीत आशिल्लो अर्थ समीक्षक जो आसा तो वाचका मेरेन पावयता. पूण केन्ना केन्ना समीक्षकाक जर तितली जाणीव नासत जाल्यार संदर्भाचो अर्थ बदलता, इंटरप्रिटेशन बदलता आनी मोलावणी बदलता. हांगा पळयात, ध्वजाची जागवण ही बाकीबाब बोरकर हांची गाजिल्ली कविता आसा. पायजणां ह्या कविता संग्रहांत ती आसा. तातूंत 4 वळी तुमचे मुखार सादर करता आनी सोंपयता. भारतीय ध्वजा म्हज्या जाग रे बेगीन जाग. बाकीबाब बोरकर म्हणटा, भारतीय ध्वजा म्हज्या जाग रे बेगीन जाग, दर्या वेळ खंगता तुजी सोबीत एक बाग, भारतीय ध्वजा म्हज्या जाग रे बेगीन जाग. जेन्ना 46 ह्या वर्सा साकून 1961 ह्या वर्सा मेरेन 1900 क्रांती गोंयांत घडली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयल्या उपरांत, आनी त्या 14 वर्सां लेगीत पुराय भारत देश स्वतंत्र जाल्लो तरी लेगीत गोंय पारतंत्र्यान आशिल्लें. अशा वेळाचेर बाकीबाब बोरकर भारतीय ध्वजाक
प्रतिकात्मक रुपान सरकाराक उलो मारता आनी सांगता की भारतीय ध्वजा म्हज्या जाग रे बेगीन जाग, दर्या वेळेचेर तुजी बाग, म्हणजे गोंयाक तेणी बाग म्हटल्यार उपमा दिल्ली आसा, दर्या वेळे दर्गेक खंगता तुजी सोबीत एक बाग. आणि हांगा जर हो संदर्भ, तो क्रांतिकारी विचार, ती रिव्होल्युशनरी चळवळ किंवा गोंय जे 450 वर्सां पारतंत्र्यान उरले, हो इतिहासीक संदर्भ जर कुशीक सोडलो जाल्यार ह्या कवितेचो प्राणूच वतलो. प्रतिकां आसा, तातूंत अलंकार आसा, तातूंत इतिहासीक संदर्भ आसा. ह्या संदर्भाचो जर योग्य पद्दतीन उपयोग केलो आसत जाल्यारूच म्हाका दिसता की हे कवितेचो योग्य जो अर्थ आसा तो फावो जातलो. निमणे कडेन इतलेंच म्हणटा, हांव जाणा तुमी ठरयल्लें की हांव बेगीन बेगीन सोंपयतलो म्हणून. ना, हांवें अधिकारान म्हजो वेळ घेतिल्लो आसा. पेपर वेगळो आशिल्लो, तुमकां वाचपाक केन्ना तरी मेळटलो, म्हणून एक गागर मे सागर भरचे आनी 8 स्वरुपान ते प्रस्तुतीकरणांतल्यान मांडचे म्हणून. बरी गजाल इतली आसा की समिक्षेक बरे दीस आयिल्ले आसा. आनी वजो एक उल्लेख जाल्लो आसा की पयलोच पुरस्कार समिक्षा वा विश्लेशणात्मक साहित्यीक मेळ्ळो असो न्ही, तर ताज्या पयलीं मंथन ह्या झेल्याक म्हणजे विश्लेशणात्मक, संशोधनात्मक किंवा समीक्षणात्मक म्हणत तुमी जाय जाल्यार, झेल्याक माधवीबायक तो मेळिल्लो आसा. आनी तुमकां उपरांत, आनी ही परंपरा अशी मुखार वयची. समीक्षणात्मक कोंकणीतल्या बरपाक जे आसा ते मान सन्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार अशें हांव म्हणिना, तर मान सन्मान मेळचो, जेणे करून हें जें आंग आसा पळय आमचें तें सुद्दां फुडें वचचें आनी ताजी सुरवात ह्या परिसवांतल्यान जावची अशी अपेक्षा बाळगिता आनी थांबता. चडांत चड देव बरें करूं. सो आता आमचे दोन आमी गजाली विशयान उलयल्या. वन इज रिडर्स रेस्पॉन्स, ताचे उपरांत एक हांगा आमी संदर्भ काणगेचे म्हण, ताचें टोटल गिरोप कितें आसा म्हळ्यार रमिता मॅडम म्हणाली आतां रिडर्स कशे आसात म्हणल्यार आमकां समजना, आनी रिडर्सांचो रेस्पॉन्स कसो आसा ती म्हणून समजना, कित्याक म्हळ्यार जायत्यांक वाचन ना, तातूंत तांकां एकाडेमीक बॅकग्रावंड ना, ते देखून रिडर्स रेस्पॉन्स कसो आसत म्हणून गुंतना. आतां तो रिडर्स रेस्पॉन्स आमी घेजे गी एक. आतां हनुमंत बाबान सांगचें म्हळ्यार आमी खंयचें टेक्स्ट तें वाचून समजोवचें पयलें ताचें कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टँड करीचें म्हणून. हे दोनूय गजाली कितले कॉन्ट्रडिक्टरी पळया तुमी, तर व्हेरी कॉन्ट्रडिक्टरी म्हणून म्हाका बघता. एका कडेन आमी म्हणटा रिडर्स रेस्पॉन्स, ती एक थियरी डेवलप करता, तो रिडर्स अपडेट जावना, तो एकाडेमीक ना. ऑन द अदर हँड आमी म्हणटा तुमी तुमचे टेक्स्ट समजून काणगेवचे पयले तो कॉन्टेक्स्ट तुमी समजून काणगेचे, ताच्या प्रमाणे तुमी अर्थ करून काणगेचे म्हणटा. आय फील दिट इज लिटल बीट कॉन्ट्रडिक्टरी म्हणून म्हाका बघता. पूण एनी आसूं न्ही. आतां आनी एक गजाल सांगता रिडर्स रेस्पॉन्साच्या गजालींत, आमी म्हळ्यार एकाडेमीक कोण फिल्डांत आसा हे पुरो आसा, आमी चिंता आमी मात्र एक बरें रिडर, आमकां मात्र एक बरें इवॅल्युएशन करूंक जाता, तशी गजाल ना. सो आमी रिडरांक अंडर एस्टिमेट करूंक जायना. दॅट इज नंबर वन. अनुभव विश्वाच्या कॉन्टेक्स्टाच्या गजालीक फाटी घेवचें जाल्यार आय वील गिव अनदर एग्जाम्पल अँड आय विल फिनिश. एक 4-5 वर्सां पयलें हनुमंत बाबांक आयिल्ले ते वेळार तांणी 1-2 गजाली म्हाका सांगिल्ले. एक अनुभव विश्व आसता आनी एक संदर्भ विश्व आसता म्हणून. ताचें बेस्ट एग्जाम्पल रेड बस म्हणून एक ॲप आसा, यंगस्टर्स रेड बस म्हणून, ताचें एक गजाल पळया. वन टेकी फ्रॉम तमिळनाडू, ही वॉज वेटिंग इन सम बस स्टँड बँगलोर. ओके, ताका बसच मेळनासलें, बस मेळनासलें. तो चिंतून आसा एक KSRTC बस वता आनी एक बस वता, म्हाका बस मेळना, म्हाका टिकेट मेळना, पुरा बसां बिजी आसात. बट ही हॅज अ टेक्निकल बॅकग्रावंड, ताका ॲप डेवलप करूंक जाय तसलें. ताणें थंय बसलें चिंतलें, सो वाय कांट आय मायसेल्फ डेवलप ए ॲप. ते देखून रेड बस म्हणलें एक ॲप बूक केलें. सो ताका हें जावन. सो आतां ते संदर्भ विश्व आनी अनुभव विश्व कशें आसा पळय. संदर्भ कालें, संदर्भ ताका ते बस मेळना, बस साथ दिना म्हणून. ताचे कडेन असो अनुभव केलो, टेक्निकल बॅकग्रावंड, ताका सोल्युशन ताणें दिलें. ते लिटरेचराचे प्रोसेसी अशेंच आसूंक पुरो एप्लिकेशन लेवलार म्हणून म्हाका बघता. आनी एक म्हाका एक डावट आसा, एनालिसीस इज वेदर इट इज डिफरंट फ्रॉम लिटररी क्रिटिसिजम ऑर एनालिसीस अँड क्रिटिसिजम आर वन अँड द सेम. ते एक आसा. आनी एक रिडर रेस्पॉन्स आनी संदर्भ विश्व ते हांवें सांगलें तुमकां. आनी एक टायमींग आसा, एक टायमिंगाची एक गजाल आसा. सो हांगा खंय आमी रिडर रेस्पॉन्स थियरी आयिल्ले तेडला. हांव बॉम्बे आसतना तें खलीद मोहम्मद म्हणून एकलो टायम्स ऑफ इंडियांत जर्नलिस्ट आसलो. ही वॉज ए ग्रेट फिल्म बफ आनी ताची एक पेक्युलियर एक लँग्वेज आसली आनी ताका लेन्स आई म्हणून तो बरयतालो. आनी एवरी फ्रायडे
फर्स्ट शो आनी जाल्ले कडलो तो इमिडिएट रिव्यू गेलो तो कितल्या मट्टाक रिडर्स रेस्पॉन्सांत दीस इज जस्टिफायड म्हणची एक गजाल आसा आनी ही वॉज सो क्रूड इफ यू वॉन्ट टू सी दीस मुवी गो विथ एन एनासिन म्हणून बरयतलो अशें बरोबर येतलो. सो समीक्षकाची मीत कितली ताणें मुल्यांकन करचें ताचें हें कितलें हाचे वयरी एक चर्चा जावपाची गरज आसा म्हणून दिसता. बट खलीद मोहम्मद बिकेम द प्रोड्युसर. खंयचें फिल्म काडलें ताणें करिश्मा फिजा येस. त्या टायमार ताका काण दिल्ले ताणें रिव्यू ऑर फिडबॅक काण घेवना. ही वॉज सो वायलंट. हू आर यू, वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स. हां, सो रिडर रेस्पॉन्स, अनुभव, एवरीथींग इज सगळें इतलें कॉम्प्लेक्स जावन गेलां म्हळ्यार काले मेरा कुत्तो डॉगी. So this is happening in literature also. With this note, I conclude. Thank you very much. साहित्य विश्लेषणाचे महत्वाचे मुद्दे. ह्या सेशनाचो कोंकणी भाषा तज्ञ डॉक्टर हनुमंत सी चोपडेकर आणि डॉक्टर रमिता गुराव. कोंकणी भाषा तज्ञ आपल्या अनुभवांतल्यान, अभ्यासांतल्यान आणि ज्ञानांतल्यान हो क्लिश्ट गजाली सोप भाशेंतू आमकां सकोळ आणि उपयुक्त विचार सादर केला. दोगांकय हांव विशेष आभार जावन आसा. श्री H.M. पेर्नाल, तुम्ही सुंदर जावन सूक्ष्मतायेन दोन्ही विचारू अध्यक्षपण घेवन हास्य जावन सृजनात्मक, कलात्मक, ज्ञानात्मक जावन ह्या रितीन निर्वहण केल्लें आसा. हो सेशनाचो अध्यक्ष श्री H.M. पेर्नाल तुमकां विशय प्रस्तुत केल्ले भाषा तज्ञ डॉक्टर हनुमंत सी चोपडेकर, डॉक्टर रमिता गुराव हांकां विश्व कोंकणी केंद्र तर्फेन हांव मोगाच्यो आत्मीयतायेन धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांकां प्रमाणपत्र दिवन मान दिवका म्हणून डॉक्टर किरण बुटकळे माई तुमकां हांव विनंती करता आसा.